लोकाचे शुभ वर्तमान. दोनू सोल्दार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचे शीं येतालीं आनी फारिजियो तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली, तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आसलेलो मनीस तातूंतले एक मेंढरूं सांडत जाल्यार ती न्हंयान न्हय रानांत सोडून एका सांडला ते मेलोसोर ताका सोदूंक वचनासतना रावत आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत तो कुशाल जावन ताका खांदार मारता आनी घरा पावतोच इश्टाक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरूं मेळ्ळें म्हूण म्हाका परबीं दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, जिवीत बदलपाची गरज नासलेल्या न्हंयान न्हय बऱ्या मनशा पासत संतोश जाता. त्यावन अदीक एक वायटोवो मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार स्वर्गार संतोश भोगतलो. वो रुपयाचे 10 नाणे आसलेली कोण एक बायल तातूंतलो एक नाणो सांडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारून मारून तो मेलोसोर मेहनतीन सोदिनासतना रावत आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टिणीक आनी शेजान्नीक आपोवंक म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका परबीं दियात. तेच परी हांव तुमकां सांगता, एक पातकी मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार देवाच्या दुतां मदें संतोश भोगतलो. देवाचें उतर हें.